वॉट टू सी आनी कितें म्हाका दिसता आमी टायम एंड अगेन सांगत आसा की गव्हर्नर नाव हॅज टू इंटरवीन एंड डिसमीस दीस गव्हर्नमेंट. खरें ते प्रमोद सावंताचे ते हात पळोवन पळोवन आतां गोंयकार विटल्या. अरे तुमी जेन्ना ताका प्रश्न विचारता तो हात जोडटा आनी पळयटा मरे. एवरी डे द लॉ अँड ऑर्डर इज कोलॅप्सिंग. आतां म्हाका सांग, मायनर मिनरलांची पॉलिसीच ना. आतां कळून येता की ते सँड एक्स्ट्रॅक्शनाक ते कोण लेबर आशिल्ले बिहाराचे ते गन फायरींग करता. हे सगळे लोक जे इन्वॉल्व आशिल्ले हांगा पयलीं भितर उडोवपाक जाय. हाव यू टेल मी, आय वॉन्ट टू आज द डायरेक्टर ऑफ मायन्स की तुज्या नदरे शिवाय थंय जे मायनिंग चालू आशिल्लें ते इल्लिगल काय लिगल हाजेर पयलीं चवकशी जावपाक जाय. ह्या सँड मायनिंगा भितर कोण कोण आसा, खंयच्या खंयच्या लोकांचे हात आहा हें पयलीं भायर येवपाक जाय. आज गोवा म्हणटा ते सुरक्षीत ना. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की पणजे भितर नामनेचो उद्योगपती धेंपो ताज्या घरा चोरी जाली. ते कोण चोर ते अजून ह्या प्रमोद सावंताक मेळना. आनी हो ह्या राज्याचो होम मिनिस्टर. एवरी डे आमी पळयता पुलीस स्टेशनाच्या भायर झगडी, पुलिसांक मारता, प्रत्येक गोंयकाराच्या घरा डेकोयटी. म्हापशा आमी पयले दोतोराच्या घरा दिन दहाडे चोरी जाता. चलना कितें? वेर आर वी हेडिंग टू? आय थिंक म्हाका दिसता हार्डली 12 म्हयने उरल्या. आमी पळयलें की हें सरकार कसलेच लायकीचें ना. एक तर ते गोंयकारांचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक शकना.